25 जून 1975 दिसा भारतांत इमर्जन्सी लायिल्ली. इमर्जन्सीक 50 वर्सां पुराय. इमर्जन्सी वेळार लोकांचे संविधानीक हक उलोवपाची बरोवपाची स्वातंत्र्यताय ना जाल्ली. हाचे विशीं आयच्या तरणाट्यांक जागृत करपाक उत्तर गोंयच्या जिल्लो कचेरेंत राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकीं मॉक पार्लियामेंटाचें आयोजन जालें. देखिए, आज इमरजेंसी की 50th एनिवर्सरी है. किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, संविधान को नष्ट किया गया था, और उस संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विभिन्न स्थानों पे, प्रमुख शहरों पे मूक पार्लियामेंट का आयोजन किया है, जिससे कि युवाओं को ये पूरी तरीके से पूरे इमरजेंसी के काले अध्याय के पक्ष को रख सके, जान सके, और उससे प्रेरणा लेकर के संकल्प लें कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ जो होगी उसका प्रतिरोध करेंगे और हम लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करेंगे. आणीबाणी जेन्ना जी लागिल्ली त्या आणीबाणीचो आयज 50 वर्सां पूर्ण जाता आनी 50 वर्सां हे मार्क करपाक आनी यंग जनरेशनाक आणीबाणीच्या संदर्भांतल्या त्या वेळा वयली जी घटना जाल्ली ते सगळे कळपाक लागून हो क्षण जो आसा तो आतां इतिहास जाल्लो आसा, तो क्षण लोकांक कळचो, याद उरचो म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीच्यान हो मॉक पार्लिमेंट आशिल्लें आनी ताणें करून त्या मॉक पार्लिमेंटान ह्या विशयाचेरच आमचे युवा हातून म्हणजे जे विरोधी पक्षी आसतले आनी सत्ताधारी पक्ष आसतले त्या निमतान आनी गॅलरींतल्यान काही युवा मोर्चाचे नवीन जे सगळे भुरगे जे शिकवी भुरगे आसात तांकां बसून ह्या सगळ्या संदर्भातली याद आसा ती ताजा केल्ली आसा आनी तांकां हातूंतल्या ह्या घटनेंतल्यान परत कसली पुनरावृत्ती न जावची आनी आणीबाणीचे देशाचेर कितले गंभीर परिणाम जाल्ले, लोकशाहीची कशी हत्या केल्ली तो दिवस त्या संदर्भातली ही म्हायती सगळे स्तरा पर्यंत वचपाचो हो एक प्रयत्न आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे.